ड्युटेर असताना मरण आयिल्ल्या सरकारी सेवकांच्या घराब्यांतल्यांक बेगीनूच नेमणूक पत्र दितले। ह्यान फुडें तांकां तिश्तत रावचें पडचें ना। अशा 12 जाणांक सरकारी सेवेत रुजू करून घेवपाच्या निर्णयाक मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉम्पेन्सेट ग्राउंड आमी 12 स्टाफाक पयर आमी 2 जाणांक अपॉइंटमेंट दिली इन पुलीस डिपार्टमेंटान। नाव 12 जाणांक जे 3 जाण फाटले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटानूय एक्सपायर्ड जाल्ले एट अ टायम। अशे सगळे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी एक सगळे अशे आशिल्ले इन सर्वीस म्हणजे सर्वीस आनी ऑन ड्युटी जे एक्सपायर्ड जाल्ले आसा। अशा 12 जाणांक आमी अपॉइंटमेंट आफ्टर कंप्लिटींग ऑल द प्रोसेस 12 जाणांक काही रिलॅक्सेशन करून ह्या 12 जाणांक दिता आनी हेन्स फोर्थ इन सर्वीस आनी ऑन ड्युटी कोण जो एक्सपायर्ड जाता ताका वेटिंगाचेर उरचे ना, बाकीचे सगळ्यांचे वेटिंगाचेर उरता, बट तांकां डायरेक्टली अपॉइंटमेंट दिली वतली। अश्यो पयर ज्यो आमी 2 जाणांक 15 ऑगस्टा दीस दिल्यो आनी उरलेल्या 12 जाणांक अशा पद्दतीच्यो अपॉइंटमेंट दिल्यो वता। 12 जाण टोटल 14 जाण पयली 2 जाणांक दिल्यो आनी ह्यो 12 जाणांक आतां दिता। हितून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आसा जे फाटले एक्सिडंट जावन एट अ टायम बोरये जो एक्सिडंट जाल्लो तितूंतले स्टाफ आसात।